अस्नोड्या उदका शुद्धीकरण प्रकल्पा कडेन 33 केव्ही हाय व्होल्टेज लायनीचेर झाडाची फानी कोसळिल्ली। ती फानी मारतना मंथन वायरीच्या संपर्कात आयिल्ल्यान ताका शॉक लागलो। हाय व्होल्टेज लायन इतल्या सकयल आयिल्ली आसतना ज्युनियर इंजिनियर खंय आशिल्लो? मंथन आरोसकराच्या मरणाक जापसालदार कोण काय म्हणून थळाव्यांनी तिडक उक्तायले। की लायन हेल्पर जो बिचोली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या एरियेन काम करतालो, म्हाका दिसता अस्नोडा तो हेजो PWDचो कितें तो प्लांट आसा, थंयसर खंय तरी काम करतालो। थंयसर ताका शॉक येयल्यान तेजो जीव गेलो। आयज आमचो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो जो मिनिस्टर आसा तो स्मार्ट मिटराच्यो गजाली सांगता, व्हडल्यो गजाली सांगता, पण आयज हे तेजे डिपार्टमेंट प्रत्येक वेळाचेर आमच्या गोंयकार युथाचो जे कोण इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान काम करता ते युथांचे बळी घेत पडलेले आसा। आयज जी गजाल आमकां कळोन येयली की झाडां खंय कापताले आनी 33 केव्हीच्या वयर खंय तरी खांदो जावं पडलेलो तो कापतालो। पण शॉक कशी येयली? शॉक येयली तरी कशी आनी रिस्पॉन्सिबल कोण? जेन्ना 33 केव्हीची लायन इतल्या डेंजरस लायन, इतली हाय व्होल्टेज, हेजेर जेन्ना जी ब्रांच पडलेली ती कट करताले तेन्ना खंय तरी हायर ऑथॉरिटी, ज्युनियर इंजिनियर, एसिस्टंट इंजिनियर जावं एक्झिक्युटीव इंजिनियर यांचे लक्ष आसलें काय कितें? त्या जाग्याचेर खंय तरी ज्युनियर इंजिनियर आसपाक जाय आसलो काय नासलो हे प्रश्नचिन्ह उपस्थित जाता। पळयले अशें दिसता की तो मरण येयल्ले आहा, ते कदाचित शॉक लागून सुद्दां मरण येयल्ले आहा। आनी जे कितें व्हडली तपासणी आसा